हें बुलेटीन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. हांव गौरीश परबामोळकर. आयज दीसभर गोंयांत कितें कितें घडलें, आमच्या रिपोर्टरांनी खंयच्यो बातम्यो आमकां धाडल्या आणि सब एडिटरांनी उपरांत तांकां कसो आकार दिला हाच्या कडेन एक बारीकसो आढावो घेवया. सगळ्यात पयलीं या आमच्या उत्तेजा कडेन. काल म्हापसा ग्रीन पार्का कडेन एक धक्कोदायक घडणूक घडिल्ली. म्हणल्यार एका बॉयफ्रेंडान आपल्या गर्लफ्रेंडाचेर स्पॅनरान कारीत आशिल्ल्या स्पॅनरान हल्लो केल्लो आनी ह्या घडणुकेंत अशें ते चली आसली ती जखमी जाल्लेली आनी ताका उपचारा खातीर जीएमसीत भरती केल्लेले. आनी जीएमसीत उपचार घेतना आसतना तांणी परतून थंयच्यान आपल्या बॉयफ्रेंडा वांगडा पळ काडलो आनी ताका पुलिसांनी आहा ते अरेस्ट केले आनी पुलीस स्टेशनार हाडले. तेन्ना तांणी आपली गवाय आसली ती बदलली आनी तांणी सांगलें की पुलिसांक सांगलें की आपल्याचेर ताणें हल्लो करूंक ना. आपूण कारीच्या दाराक आसा ते आपटिल्ल्यान आपल्या तकलेक खंय दुखापत जाल्याचें ताणें सांगलें आनी ते चेडो आसा ताजो बॉयफ्रेंड ताजेर खंय कागाळ करपाक न्हयकार दिलो. मजगतीं ती पुलिसां मजगतीं त्या बॉयफ्रेंडाचेर खंय वेगवेगळ्यो केसी रेजिस्टर आहा क्रायमान. पुलिशेन तो चेन स्नॅचिंग आनी हेर केसींनी इनवॉल्व आसा अशें पुलिसांनी सांगलां आनी ताजेर कायद्या प्रमाण कारवाय जातली. ही एक कपल आसली ती वास्कोची आसा अशी म्हायती पुलिसांनी दिल्या. आनी दुसरी बातमी म्हणल्यार आयज अंजुणा 2 एक्सिडंट जाले. एक रेंट कारीक आनी दुसरो एक महाराष्ट्राच्या गाडयेक. रेंट कार आसली ती तेणी गाडये वयले तेजे ताबो सुटलो आनी तांणी एका झाडाक मोखली. आनी दुसरो अपघात तो अंजुणा फ्ली मार्केटा कडेन जालो. जातून कारवयल ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान तांणी कार कुशीक व्हरतना कार उमथली कुशीकच्या शेतान. हातून कोणाकूच दुखापत जावंक ना. तर ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर गोंयांत सध्या अपघाताचें सत्र ज्या प्रमाणे चालूच आसा तेच बरोबर म्हापशाची घडणूक घडली. एसॉल्ट प्रकरण कशें मोगिकेन आपलो शब्द फिरयलो सॉफ्ट कॉर्नर आशिल्ल्या कारणान बॉयफ्रेंडा प्रती. ह्यो बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. दिवचल तालुक्यांतल्या नवीनच उक्तावण केल्या व्हाळशी ते वाठादेव ह्या 4 लेन बायपासा कुशीक आशिल्ल्या पालसण कोसळपाक पाविल्ल्यान वाहन चालकांक धोको निर्माण जाला. त्या खातीर थळाव्या आमदारान तशेंच ह्या संबंदीत खात्यान हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार हरमल केपकरवाडो वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्या. ताका लागून ह्या वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवचे आनी कचरो उडोवप्याचेर बेगोबेग कडक कारवाय करची अशी आदले सरपंच रामचंद्र केरकर हांणी मागणी केल्या. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार सावर्डे वाठारांत आयज 30 ते 40 वर्सां पिरायेच्या एका अनवळखी तरणाट्याची कुशिल्ल्या अवस्थेत कूड सापडल्या. कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल जाला. सो कुडचडे पुलीस हाचो फुडलो तपास करता. ह्यो तिनूय बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. तर पावसांनी सध्या पालसणां कोसळपाची तशेंच हळशीक पसरपाच्यो खूब घडणुक्यो मुखार येतात. हातूंत आपणें स्वता जतनाय घेवंक जाय. कसो कचरो जर साचलो जाल्यार कशा तरेन दुयेंसां पातळता हाचेर सगळे स्वताचीच जतनाय आपणेच घेवंक जाय. तर फुडें या आमच्या बरोबर संजनान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. +92 नंबरा वयल्यान गोंयांत येवपी फ्रॉड कॉलांची दहशत सध्या चालू आसा आनी दिसान दीस ही वाडतूच आसा. ह्या फ्रॉड कॉलांतल्यान घरांतल्यांची खरी म्हायती दिवन लोकांक भिवप जाता
आनी टोपी घालपाची कामां हातूंतल्यान जाता. उत्तर गोंयांतल्यान अश्यो साबार घडणुको मुखार आयल्यात. तशेंच दक्षिण गोंयांतूय हें चालू आसा. शॅडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो कुतिनोक लेगीत हो फ्रॉड कॉल येवपाक चुकिल्लो ना. ही आमी फूल स्पेशल बातमी तुमकां साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. दुसरी बातमी आसा ती खंडपीठान सरकाराची बाजू मांडपा खातीर ॲडव्होकेट जनरलाक आतां म्हयन्याक 8 लाख रुपया मेळटले. ॲडव्होकेट जनरलाचें शुल्क 8 लाख रुपया मेरेन वाडोवपाचो आदेश जारी केल्लो. हे सुदारीत शुल्क 1 एप्रील 2024 सावन लागू जाला. ॲडव्होकेट जनरलान म्हयन्यान कितले खटले लडयले तरी ताका 8 लाख रुपया शुल्काचे पयशे दिवप सरकाराक बंधनकारक आसा. ॲडव्होकेट जनरलाचे म्हयन्याचे शुल्क 8 लाख रुपया करपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ली. ते उपरांत आतां हो आदेश जारी जाला. ॲडव्होकेट जनरलाचे हेर शुल्क मात आदले वरीच आसतले. गोंयांत सध्या फ्रॉड कॉल येवपाचे दहशत खूब वाडला, लोकां मदीं भंय पातळ्ळा. शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो कुतिनोक सुद्दां हो फ्रॉड कॉल येवपाक चुकलो ना आनी ताणें तो फ्रॉड कॉल रिकॉर्ड केलो आनी गोमंतक टीव्हीचेर आमी ती बातमी दाखयल्ली आसा. जेन्ना थोड्या लोकांक जागृत जाल्लेले आसा ह्या बातम्ये खातीर आनी लोकांक कळिल्लें आसा की हो फ्रॉड कॉल, तरी आसतना लोक बेश्टेच तांचे कडेन उलोवपाक वतात आनी जेन्ना हो ड्युरेशन वाडत वता तेन्ना ते तुमचो डेटा हॅक करपाची शक्यता आसता. ताका लागून समजा हो फ्रॉड कॉल आयलो +90 वयल्यान जाल्यार बेश्टेच ताचे कडेन भासाभास करूं नाका, जरी तुमकां खबर आसलें तरी. तर आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्यान खंयची दुसरी बातमी केल्या ताका विचारुया. मडकय मतदारसंघात मोगो पक्ष आणि भाजप पक्षामदी एक बारीकसो वाद सुरू आसा. मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी अशें म्हटलां की लोकसभेच्या वेंचणुकेक भाजप कार्यकर्त्याच्या कामगिरी उणी पडिल्ल्यान लोकसभेक लोकांची मतां कमी पडलो असो आरोप केल्लो आसा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी. आनी हो जो आरोप आहा तो भाजप कार्यकर्त्यांनी न्हयकारलेलो आसा आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलां की आमी ह्या आरोपाचो निशेध करता. आनी तशेंच तेंच्यांनी मागणी केली आसा की वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां तांच्या मंत्री पदावेल्यान काडून उडोवची अशी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन केली आसा. ही जी बातमी आज तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर फाटीं सावथ गोंयांत जे भाजपाचे सीट पडले ताचेर खूब धर्मगुरूंचेर आंगलट येयले की धर्मगुरूंच्या खातीर प्रचारा खातीर हे सगळें जालें आनी ताका लागून भाजपाक आपले सीट गमोवचे पडले. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन हे अशें वक्तव्य केल्लें. तेजेर मागीर भाजपान हें समर्थन केलें की हय की प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेचें वक्तव्य खरें आसा. त्याच बरोबर आतां मडकय मतदारसंघात मोगोचे सुदीन ढवळीकर जे आसा तांच्यांनी अशें केलें की धर्मगुरूं खातीर न्हय तर भाजपाचो प्रचार खंय तरी कमी पडलो म्हणून हो अफेक्ट जालो. ताचेर मडकय मतदारसंघातले भाजप जे आसात तितूंतले भाजप अध्यक्ष सुदेश भिंगी हाणें सुदीन ढवळीकाराक मंत्री पदा वयल्यान काडून उडोवचें अशी बातमी केला. सो अशी खुबशीं प्रकरणां आनी जे गोंयांत आयज साबार घडणुको घडलात तेजेर गोमंतक टीव्हीच्या ह्या 7 PM बुलेटिनान तुमकां पळोवपाक मेळटलें. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर गौरीश परबामणकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. थळाच्या मळाच्या देव देवतानो गणेश पर्यगत या सगळ्या सांगातांनी ही पुरण परत 20 वर्सांनी रुजयल्या आणि या 20 वर्साच्या पुरणी परत फळावळ येयल्या, पीक येयला, फळ येयला, फोटो येयला आणि तो आज आमी हांगासर कातरतली आणि आज लुवणीचो उत्सव हांगा जाता. अशाच प्रकारे परत परत करपा खातीर आमकां सगळ्यांक शक्ती दी, सगळ्यांचा कल्याण कर आणि ह्या उत्सवाक सगळ्यांक बुद्धी दिवन आणि सगळ्यांक ताकद दिवन हो उत्सव बरे तरेन करपाक यश दी आणि बरा कर. नमस्कार. आयज पुरण लुवणी उत्सव जो आसा तो आयज पार पडलो. 10व्या तारीचेर जी दुर्या चिकवण आसा थंयसर डॉ. प्रकाश पर्येकर हांच्या गोंय विद्यापीठाच्या मार्गदर्शना खाला आणि गोंय जैवीक संपदा हांच्या मार्गदर्शना खाला तांच्या सहयोगान गोवा बायोडायवर्सिटी आणि गोंय विद्यापीठाच्या सहकार्यान हो पुरण लुवणी उत्सव आयज जालो. आणि ह्या लुवणी उत्सवांतल्यान एक गजाल निश्चित संपन्न जाली की गेल्या फाटल्या 20 वर्सांक जो पुरण शेती प्रकार जो बंद आशिल्लो तो